Я сьогодні хочу звернутися до усіх тих, які дбають про довкілля, тих, які дбають про екологічну свідомість людства. Негайно треба зробити все, щоб зупинити цю війну. Бо не тільки людська гуманітарна катастрофа розгортається на наших очах, не можна завдати такого непоправного удару по Божому створінню, якого потім десятиліттями, століттями не можна буде поправити. Україна пережила Чорнобиль, а тепер стоїть на порозі нової атомної небезпеки, яка в десятки раз може бути гіршою. З болем серця я бачу, як мільйони людей вже покидають Україну як біженці. Сьогодні зранку я отримав новину про те, що вже майже 1 мільйон біженців за тих 9 днів покинуло Україну. До вас, дорогі доньки, діти, сини нашого народу, я кажу, чекаємо вас назад додому. Чекаємо вас назад додому, коли над Україною буде мирне небо. А ваша Мати Церква буде супроводжувати, допомагати вам там, де вас занесе це лихоліття війни. गायन क्योया I3 पेज नंबर 116 I3 Deva solo apoi schela Adatori lagi soda Akavato saigutsola Adatori otunyeta Saiti volsan patkan bola Adatori otunyeta Baboyache atokela Adatori mafi mata सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार ही आयची मिसाची भेटीन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या ॲशली गोम्स हाच्या ओतमे पासत देवान ताका सुर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात कोयसांव फेर्नांडीस आनी हेड्रियन फेर्नांडीस देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया खेरीत भाशेन युक्रेन ह्या देशा पासत मागुया थंयसरल्या लोकां पासत तशेंच रशियाचे जे प्रेजिडेंट आसात तांच्या मनान शांतीची चिंतना घाल म्हूण मागुया जे कोण सोंपून गेल्यात तांकां सुर्गीचें सूख आनी जे कोण निसंटनाक सांपडलेले आसात तांकां राख आनी सांबाळ म्हूण देवा लागीं मागुया आमच्या गोंयच्या राज्या पासत मागुया
भोव करून ह्या दिसांनी, ह्या निमाण्या दिसांनी जेन्ना आतां निकाळ येवपाचो आसा एलिसांवांचो, तेन्ना सद्याचो सरकार जायतीं आडगां करता. आमच्या गोंयचे एके भाशेन निसंटनाची वाटेक लायलेलें आसा. हें आमकां दिश्टी पडटा तेन्ना मागुया देवा लागीं हें सगळें देवान आपल्या हातान धरूंक, हो आख्खो कंट्रोल देवान आपल्या हातान धरूंक आमी सगळीं खतखत्यान आनी खालतिकायेन देवा लागीं मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मोगाला बापा, युक्रेन आनी रशिया ह्या देशाच्या भोंवतणी आसलेल्या शेजारच्या देशा पासत तशेंच तांच्या नागरिकां खातीर आमी मागता. झुजाक लागून घर दार नासलेल्यांक, बुकेन तळमळटल्यांक आनी आपल्या गांव घरा परतून येवंक आशेतल्या भावा भयणांक तांणी एका मनान आनी एका काळजान एकामेकाक आदार सहकार दिवंक तूंच तांकां एक मोवाळ कालीस आनी शांतीचो आत्मो फावो कर. आमचें निसंटन जाता तेन्ना, आमचें घर मोडटा तेन्ना तें परतून नव्यान बांदून हाडूंक देव आमकां एके भाशेन उलो मारता. पूण जायते फावटी आमी आमच्या मोडलेल्याच घरान रावपाचे प्रयत्न केल्यात. आमचें जिवीत मोडलेलें आसा तें देवाच्या हातान घालून फाटीं रावल्या. असल्या चुकीच्या देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदविधार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध, म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेन सदांच सांकवार मरे सगळ्या दिर्तांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदविधार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सुरपदविधार देवा, कोनवाड्या बापा, आमचे असोक्तायेचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पदवेदार हाता खाल आमकां राख आनी सांबाळ म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, तुमी जूव मोडून उडयशात, मुठी ना मारशात आनी वायट उतर ना उलयशात, भुकेलेल्यांक खावंक दिशात आनी कोंतलोल्यांक बुजवण दिशात जाल्यार काळोखांत तुमचो उजवाड उदेतलो आनी तुमचो काळोख दनपाराच्या उजवाडा सारको परजळटलो. सर्वेस्पोर तुमकां सदांच वाट दाखयतलो, तुमचो ओतमो दादुशी कोत्तलो आनी तुमचे कुडीक गोठाय दितलो आनी तुमी एके शिंपलोले बागे सारकीं जातल्यात, कदींच सुकोन वचना तसले जोरी सारकीं. आदीं गोट्टोन जाल्लें शार तुमी नव्यान बांदतल्यात, आदल्या बुन्यादीचेर नवीं घरां उबीं कोत्तल्यात. फूट काडपी आनी पाड जाल्लीं घरां नव्यान बांदपी अशें तुमकां म्हणटलीं. देवाक भेटयलोलो सोनवार तुमी मोडिना जाशात आनी त्या दिसा वावर करिना जाशात. सोनवाराक तुमी संतोसाचो दीस आनी सर्वेस्पराक भेटयलेल्या दिसाक मानाचो दीस म्हणशात. त्या दिसाक वाटेक लागना जाशात, तुमचो धंदो चलयना जाशात आनी पेल्याची गजाल काडिना जाशात जाल्यार सर्वेस्परा सवें तुमकां संतोस मेळटलो आनी हांव तुमकां जैतिवंत करून देशाच्या दोंगरा वयल्यान वतलो.
तुमच्या बापा जाकोबाचें दायज तुमकां भोगूंक दितलो, कित्याक अशें सर्वेस्परान उतर दिलां. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जबाब, तुका विस्वाशी रावूंक तूंच म्हाका वाट दाखय सर्वेस्परा. जबाब, तुका विस्वाशी रावूंक तूंच म्हाका वाट दाखय सर्वेस्परा. म्हजें मागणें तूं आयक सायबा, म्हज्या उल्याक जाप दी देवा. पळय कितलो हांव दोळडिरो, विस्वाशी हांव चाकोर तुजो. तुजेर सायबा पातयेन रावता, जीव राख म्हजो म्हाका निवार. जबाब, तुका विस्वाशी रावूंक तूंच म्हाका वाट दाखय सर्वेस्परा. तुजे बगर ना देवा म्हाका, म्हजो तूं दोर कोर दया सायबा. दीसभर तुकाच उलो मात्ता, काळजाक म्हज्या संतोश तूं दी. ओत्मो म्हजो तुजे मुखार विस्वास धरून घालता सायबा. जबाब, तुका विस्वाशी रावूंक तूंच म्हाका वाट दाखय सर्वेस्परा. कितलो म्हूण तूं दुलोप सायबा, कोणूय उलो मारीत जाल्यार माई मोगान ताका पावताय. म्हज्या मागण्यांक कान दी सायबा, उलो म्हजे विनंतीचो आयकून तूं घे सर्वेस्परा. जबाब, तुका विस्वाशी रावूंक तूंच म्हाका वाट दाखय सर्वेस्परा. उद्गार. पातक्यांचें मरण म्हाका नाका, आपलें जिवीत बोलदून ताणें नवें जिवीत जियेलेलें म्हाका जाय म्हणटा सर्वेस्पर. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमया. जेजू भायर सरून गेलो आनी लेवी नांवाच्या एका दंड वसूलदाराक मांडवीर बसलेलो ताणें देखलो आनी ताका म्हणलें, म्हजे फाटल्यान ये. आनी सगलें सोडून तो उठलो आनी ताचे फाटल्यान गेलो. आनी लेवीन आपल्या घरांत ताका एक व्हडलें जेवण केलें आनी दंड वसूलदारांची आनी ताचे सांगाती जेवणाक बसलेल्या हेरांची व्हड खेट आसली. तेन्ना फारिजेवांनी आनी ताच्या धर्मशास्त्र्यांनी गुणगुणून ताच्या शिसांक म्हणलें, दंड वसूलदारां आनी वायटव्यां बराबर तुमी कित्याक खाता पियेतात? परतीफाळ करून जेजून तांकां म्हणलें, बरीं आशिल्ल्यांक न्हय पूण वायटाकारांक की वैजाची गरज. हांव सुगणी मनशांक आपोवंक न्हय, बगर पातक्यांक. तांणी आपलें जिवीत बदलचे खातीर आपोवंक आयला. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. म्हाका न्ही तुका क्रिस्ता. घर बाबा भयणीनो आमी सगलीं जाणां कितें तें, आनी आमी घरान रावता. थोड्यांचीं घरां आदलीं पूण नेलीं, आमच्या पुर्वजांनी बांदलेलीं. थोड्यांनी आतां नवीं घरां बांदल्या. आनी हीं जीं घरां बांदलेलीं आसात, थोड्यांचीं घरां मोडल्या. भोव करून जेन्ना त्या घरान कोण रावना, आतां गोंय सोडून जायतीं जाणां भायर गेल्लीं आसात, हांगासर कोण आसना, घर साफाय जायना, थोडीं घरां मोडल्या. जीं घरां मोडल्या तीं जायतीं आमी परतून ताची आमी मरम्मत करता, तांकां आमी रिपेर करता. आमचीं मोडलेलीं घरां आसात तीं जरी तर आमी रिपेर करना जाल्यार थंयसर आमच्यान रावपाक जायना. जाता मोडलेल्या घरान कोण रावपाक सोदता, आमी सगलीं आमचें मोडलां तें परतून सारकें करून त्या घरान रावता. आयचें देवाचें उतर भाव भयणीनो, ह्या मोडलेल्या घराची आनी हें मोडलेलें घर सारकें करपाची खबर आमकां करता. हाच्या पयल्या वाचपान इजायस प्रवादीच्या पुस्तकान खेरीत भाशेन आमी आयकलां. आतां घर म्हणल्यार आमी रावता तेंच घर न्हय, पूण आमचें जिवीतूच एक घर जाल्ल्या भाशेन. आमचें जिवीत खासगी जिवीत एक घर जाल्यार आमचें आख्खें समुदायीक जिवीत वा समाजीक जिवीत आसा तें एक घर. आनी खरेपणी आयज आमी पळयता हें आमचें घर जें आसा तें नवें उरोंक ना, तें बांदलेलें जायतो तें आदीं. आनी ह्या घराक घडये आमी आमच्या जिविताच्या घराक, आमच्या समाजाच्या घराक
फावो तें आमी मन दवरूंक ना ताचेर, फावो तो फोकस घालूंक ना. मोडपाक पावलेलें आसा, रिपेर जाय. आनी रिपेर म्हणटा तो बेगीन आतां बेगीन करपाक जाय, गरजेन करपाक जाय, नाजाल्यार आमचें आख्खें जिविताचें आनी आमच्या समाजाचें घर एके भाशेन आमच्या जमनीचेर सारकेंच आड पडटलें. तर भाव भयणीनो, हें घर जरी तर सारकें जातलें जाल्यार कितें करपाक जाय आमकां देवाचें उतर सांगता. जरी तर आमचें घर सारकें जावपाक जाय जाल्यार घर बांदपी, खरो घर बांदपी म्हणल्यार देव. आनी सगळें जें कितें निसंटनाक पावलेलें आसा, निसंटन जाल्लें आसा, तें देव बांदून हाडटलो म्हूण आमकां हें आश्वासन दिता. देवाची बासावणी आमचें घर परतून बांदून हाडपाक. जाल्यार घर बांदतलो जाल्यार देव आपयता त्या वाटेन वचूंक गरज. हाच्या शुभ वर्तमानान आमी लेवीची खबर आयकता. लेवी म्हणल्यार मातेव, जो शुभ वर्तमानकार आसा. तो दोंड वसूलदार. आनी दोंड वसूलदार कसो ताचेंच जिविताचें घर एके भाशेन मोडत वेतालें. रोमकारां पासत तो वावर करतालो. भितरल्यान तावन एके भाशेन आपल्या भितर फुगार जातालो. कित्याक हे रोमकार आसात ते जुदेव न्हय, ते भायले. आनी ते राज चलयताले आनी लोकांक पिडून काडटाले, नाका जाल्ले टॅक्स घालताले. आनी हे टॅक्स जे आसात ते घेवपाक लेवी वो मातेव आनी हे दुसरे दोंड वसूलदार आसात ते आसले. हें काम करतात देखून तांचेच लोक जे आसात, जुदेव लोक आसात, ते तांकां पातकी म्हूण लेखताले, तांकां भायर आयताले आनी हे ह्या सरकाराचे मनीस अशें म्हणून तांकां पयस करताले. दोनूय वाटेन सुसेग नासलो. एके वाटेन आमी जें कितें करता तें दुसऱ्या सरकारा पासत करता, दुसरे वाटेन आमचो लोक आसा तो आमचे बराबर ना. घर एके भाशेन कोसळ्ळें. आनी तेन्ना जेजू आपयता, म्हजे फाटल्यान ये. भाव भयणीनो, मातेवाचें जरी तर आमी चलचित्र पळयलें वो ताचें आमी जिवीत वाचपाक प्रयत्न केलो जाल्यार जेजून जेन्ना आपयलो तेन्ना आनीक रावो नासतना तो बेगीन उठ्ठा आनी उठोन जेजू फाटल्यान वेता आसतना ताचेय भितर जायते प्रश्न आसात. वचपाचें ना वचपाचें. वो जे कोण वडील आसात रोमकारांचे वो हे दोंड वसूलदारांचे वडील जे आसात तांणी पासून तांकां सांगलें कित्याक कसली पिशेपणां करता. पूण मातेव सगळें साणून जाणा जावन आपूण कितें करता तें एके भाशेन जेजू फाटल्यान गेलो. ताचें घर नवें जालें, जिविताचें घर नवें जालें, समाजान ताचें घर नवें जालें. आतां ताका दोंड वसूलदार म्हूण पयस करचे बदलेक जेजूचो खेरीत आपोस्तल म्हणून ताका मानून घेता आनी तो जेजू पासत देवाच्या राज्या पासत वावर करता. तर आयज आमच्या जण एकल्याच्या जिविताचेर, आमच्या समुदायाचेर आमी नदर मारूंक गरज. कोसळ्ळीं आसात गाय आमी, रिपेराची गरज आसा गाय आमकां. वय दुबाविरेत आमच्या जण एकल्याच्या खासगी जिविताक हो रिपेर जो आसा ताची गरज आसा. आमचे समुदाय जे आसात, आमकां जण एकल्या समुदायांक ही गरज आसा. आमच्या समाजाक आयज हो रिपेर करपाची गरज आसा. आयज आमची राजकीय परिस्थिती पासून रिपेर करपाचें काम जें चल्लेलें आसा, आमी रावता सगळीं की हो रिपेर जावं. जें पोन्नें घर आसा, जें आमचें निसंटन करीत आसा, तें कुशीन वचून आमकां बरें नव्यान बांदून हाडलेलें घर फावो जावं अशें म्हूण आमी मागता. तर भाव भयणीनो, जेजूच्या हाताक धरुया, मुखार सरुया. आनी अशें करता आसतना मोडलेले मनीस जायते मेळटले. तांकां घडये आमी पातकी म्हणटले हांव, ते घडये आमचे मदें रावपाक तांकां आनीक हक्कूच ना अशें आमकां दिसतलें. पूण तरी जेजू कोणाशी गेलो, जे कोण बरे नात, जे कोण मोडलेले आसात, जे कोण पडलेले आसात, तांकां उखलूंक गेलो. आनी आपल्या उतरांनी ताणें म्हणलें, बरीं आसुल्ल्यांक न्हय पूण वायटाकारांक की वैजाची गरज. हांव सुगुणी मनशांक आपोवंक न्हय, पूण जे कोण पातकी आसात तांकां जिवीत बदलचे खातीर आपोवंक आयला. म्हणटच आमचे मदें कोणूय असलो पडलेलो मोडलेलो आसा जो आमच्या समाजान सोबना, ताणें आपलें जिवीत बदलपाची गरज आसा आनी ह्या नव्यान बांदलेल्या घरान येवपाची गरज आसा. तर आमकां जण एकल्याक ही कृपा मागुया, एकामेकाच्या हाताक धरुया. जें कितें मोडलेलें आसा तें पळोवया आनी तें समजून घेवन तें सगळें सारकें करूंक, रिपेर करूंक जण एकलो देवाच्या मजतीन आदार घेवया.
कायम घेऊया C8 पेज नंबर 31 C8 बापाक मन्ना गुण पायलो जाय खालसाची कोरी भोवती ताका बलिदाना जाय पेल्याची दया प्रीती मोगाल बापा मानून तुगे मोगात गेली ही भेटोनी मोगाल बापा मानून तुगे मोगात गेली ही भेटोनी बापा बागारूपे जाय प्रीती मोगवा डोयलोलो ताका नाका पयशाही जाय दुबळ्याचो केलो हुस्को मोगाल बापा मानून तुगे मोगाल गेली ही भेटोनी मोगाल बापा मानून तुगे मोगान केली ही भेटोनी. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाखाली मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या नांवान सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा, हो आमचो फारीकपणाचो आनी वाखाणणेचो योद्न तूं मानून घे. ताचे वरवीं आमकां नितळ निर्मळ कर आनी काळजान तावन आमी सदांकाल तुजो मोग करूंक निर्मी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारांच्या आसनाच्या देवा, सर्व काळ्यान सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नवी करूंक आमची मनां, शुद्ध करूंक आमची काळजां, फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवणेचो. आमच्यो वंडावण्यो दमावन तुजी चाकरी करूंक निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान. सरतल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सोरना तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. मुसर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांव येता ताका सोय. मुसर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन खोश्ट मरण सुसुकवेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपर गोठुया. जेसू मेलो
जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तुज्या पोती बागयोन जुजे बागयोन धर्म दिता बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमेन जें कितें मोडलेलें आसा तें बांदून हाडूंक आमकां हो प्राचिताचो काळ एक खेरीत काळ तर उपास मागणे आनी दडवण करून आमी आमचें घर जिविताचें बांदूंक करपा मागुया बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया आमचे बाबा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तारणे पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतायन राजवट चलयताय सासणाच्या सासना आमेन सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शिलये तू संवसाराचे पाप काडले आमची काकूत कोर देवाचे शिलये तू संवसाराचे पाप काडले आमची काकूत कोर देवाचे शिलये तू संवसाराचे पाप काडले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित्र तूं संस्कारांत भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवंक संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन
मस्ती फॉर्मोड काढून पातक्यांक दारोन दिवच्या नव्यांची भी करच्या बापान तुका धाडलो इतलो पवित्र बापान पाप्यांचो मोह केलो आपल्या पवित्र पुताक पातक्यांचो इश्ट केलो पातक्या पातकिनीच्या मोगालिश्टा जेसू आमचे जिवीत पोदो आमचे जिवीत पोदो पातक्या पातकिनीच्या मोगालिश्टा जेसू आमचे जिवीत पोदो आमचे जिवीत पोदो म्हाका जाय दोया न्हय बलिदान म्हणटा सर्वेस्पोर सुगणी मनशांक आपूंक हांव येवंक ना बगर पातक्यांक प्रार्थुया देवा आमच्या दोयाळ बापा सासणाच्या जिविताच्या जेवणान आमकां ओदीक घटाय मेळ्ळ्या येचिणीन गुटाच्या रुपान दिसान दीस आमी घेता तें अमोलीक देणें सासणाचें जिवीत जोडूंक आमकां आदाराचें जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सांजे 6 वाजता इंग्लिजींतल्यान मीस जातलें आयताराचें मीस आनी फाल्यां आयज सांजेर 6:30 वाजता दाबोलीं कॉपेलान मीस फाल्यां सदांचे भाशेन 3 मिसां जातलीं फाल्यांच्या दिसाक आमी सांगलां तशें आमची भावार्थाची यात्रा वॉकिंग पिलग्रिमेज जी कोण सांकवाडे वचपाची आसात तांणी 5 वाजता हांगातावन भायर सरपाक जाय आनी जी कोण आमी वचपाक पावना आनी हांगासर आमी चलतले ती 5:30 वाजता सुरू करतले सकलतावन आनीक त्या उपरांत मागीर मीस जातली सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे उपकार गायन घेवया I-28 पेज नंबर 133 I-28 सगळे तुझे ओमान मोगाचो देव बक्षिता सगळ्या तुझ्या वायटा गुणाचे ओको दिता
सगळ्या तुझ्या वाईटा गुणाचे वखद दिता ओतम्या मोच्या काळजात देवाचे उपकार आठवय ओतम्या मोच्या काळजात देवाचे